नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 2-3 दिसांच्या विसवा उपरांत गोंयभर परत उटंगार. आयतार सोमार 2 दीस रेड अलर्ट. 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारे. उफेल्ल्या दर्यांत उत्तरेत धोक्याच्या उंच ल्हारांची शिटकावणी. घरादारांचेर, गाडयांचेर, लायटींचेर झाडां. धरणां फुल, न्हंयाक हुंवार, रस्ते, शेतां भाटांनी बुडटी. जुलयाच्या अर्ध्यारच पावसाची 75. सरासरी परस 20% मायज पावस. पावसान परतून एक फावट नेट धरला देखून राज्यात जायते कडेन हुंवाराची स्थिती, झाडां हुमटून पडपाची प्रकरणां चालूच आसात. टायड फोरकास्टा प्रमाण सोमारा सकाळी 6:25च्या सुमाराक पणजे भरती येतली. मजगती शेनवारा राती नेटान पडपी पावसाक लागून आल्तीन झाड हुमटून पडले. पोना दवरिल्ल्या गाडयांचेर हे झाड पडिल्ल्यान गाडयांचें पुराय लुकसाण जालां. खोर्ले म्हापशेच्या रस्त्याचेर उदक आयिल्ल्यान रस्ते पुराय तरेन उदकापोना गेल्यात. कावरे पिर्ला पंचायत वाठारांतल्या मायणात नेटान व्हांवपी वाऱ्याक लागून मुखेल रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या झाडांच्यो खांदयो पडल्यो. उजो पालोवपी दळान कळाव करिनासतना त्यो थंयच्यान काडल्यात आनी रस्तो मेकळो केला. पेडणे वाठारांत शेतांनी उदक भरिल्ल्या कारणान शेतकारांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. रायबंदरांत एका घरात उटंगराच्या पावसाक लागून तशेंच स्मार्ट सिटीच्या गैरव्यवस्थापनाक लागून धोपरां इतलें उदक भरलां. हे आदी हांगा केन्ना उदक भरूं नाशिल्लें असो दावो घरमालकान केला. शिरवोड्या एका घराची वणत कोसळ्ळी. फूग मारिल्ल्या कारणान ही वणत कोसळिल्ल्याचें कळटा. मजगतीं तिळारी धरण खंयच्याय समयार ओव्हरफ्लो जावपाची शक्यता आशिल्ल्यान प्रकल्प यंत्रणे कडल्यान सादूर जावपाची शिटकावणी दिल्या. शेनवारा सांजे 5:30 वरांचेर धरणांतल्या उदकाची लेवल 106.5 इतली जाल्ली. आतां एक न्यूज येयल्ली आहा की जी कोंकण रेल्वे रूट आहा तेजेर मेजर एक लँडस्लायड जाल्ली आहा. ही लँडस्लायड जे चिपळूण एरियाच्या आनी खेडाच्या मदीं खंय तरी लँडस्लायड जाल्या. ही मेजर लँडस्लायड आहा. सगळी लँडस्लायड रूट जे ट्रॅक आहा तेजेर ही सगळी माती कोसळ्ळेली आहा. अशें कळोन येता की ही माती काडपाक ऑलमोस्ट तेंच्यांनी काम आतां सुरू केल्लें आहा आनी ही माती काडपाक ऑलमोस्ट 3 वरां अशी मायज वयतली म्हणून अशें सुत्रा कडल्यान कळटा. जितकी रुटा वयली ज्यो ट्रेनी आसल्यो ज्यो मेजर ह्या कोंकण रेल्वेंतल्यान तुमी खबर आसतली ही कोंकण रेल्वे हो मेजर रूट आसा ट्रेनी खातीर. जो सगळ्यो ट्रेनी आहा त्यो एका एका स्टेशनार हॉल्ट आहा आनी तुमकां सांगल्या प्रमाणे की 3 वरां हे जो लँडस्लायड जो ट्रॅकार येयला तो क्लियर करपाक तांकां 3 वरां लागतले अशी सुत्रा कडल्यान कळोन येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 18 दिसांचे पावसाळी अधिवेशन सोमारच्यान. सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांचे 3,000 प्रश्न. पहिले 3 दीस अर्थसंकल्पाचेर चर्चा. उरिल्ले 15 दीस दरेक खात्याच्यो अर्थसंकल्पी मागण्यो चर्चेक. मायनिंग, इन्फ्रा प्रकल्प, कायदो सुवेवस्था, जमनींची स्कॅमां, म्हादय, कोळसो असले लोकांचे इश्यू घेवन विरोधक सरकाराक उजरावंक धार काडून तयार. गोंय विधानसभेच्या 18 दिसाच्या पावसाळी अधिवेशनाक फाल्यांच्यान म्हणजे 15 जुलय सावन सुरवात जाता. 18 दीस म्हणजे 7 ऑगस्ट पर्यंत हे सेशन चलतलें. ह्या अधिवेशना खातीर सगळ्या आमदारांनी मेळोन 786 स्टार प्रश्न आनी 2132 अनस्टार म्हणजे टोटल सुमार 2918 प्रश्न विचारल्या. दर दिसा सकाळी क्वेश्चन आवर जातलो. तेजे उपरांत 0 आवर मेन्शन आसतलें, कॉलिंग अटेन्शन आसलें तें आसतलें. कोणाचे ऑबिच्युअरी रेफरन्सीस ऑर कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन आहा जाल्यार ते डिस्कशनाक येतले. आनी तेजे उपरांत पयले जे 3 दीस 18 दिसांतले पयले 3 दिसांक अर्थसंकल्पाचेर जनरल डिस्कशन आनी मागीर सरकाराचो तिसरे दिसा रिप्लाय आसतलो. तेजे उपरांत उरिल्ले जे 15 दीस आहा तितून वेगवेगळ्या मंत्र्यांच्या खात्यांचे डिमांड वायज चर्चा जातली आनी ताका मंत्र्यांचो रिप्लाय आसतलो. ह्या पुराय सेशनान 3 जे शुक्रार येता ते प्रायवेट मेंबर डे आसतले, खाजगी वांगड्यांचे दीस आसतले. थंय पयलीं जो सकाळी बिझनेस जातलो तो प्रायवेट मेंबर डे म्हणून आनी उरिल्लो तो प्रायवेट मेंबर बिझनेस सोंपलो की मागीर सरकाराचें कामकाज घेतलें. तितून दर दिसा 5 प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन एक्सेप्ट करतले. ती चर्चेक घेतली. त्या भायर प्रायवेट मेंबरांची म्हणजे आमदारांनी घातलेली बिलां डिस्कशनाक घेतली. त्या भायर हे पुराय अधिवेशना भितर कायद्यान दुरुस्ती करपी सरकाराची बिलां आसतली, सप्लिमेंटरी डिमांडाचे बील येतले. फाल्यां जेन्ना विधानसभेच्या अधिवेशनाचो पयलो दीस आहा त्या दिसा विधानसभा आनी गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड हांच्या जोडपालवान हेच्यान ट्री प्लांटेशनाचो कार्यक्रम दवरला. थंय सगळे 40 आमदार
एसेंब्लीच्या आवारा भितर ट्री प्लांटेशन करतले. व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. अधिवेशनात विरोधकांच्या प्रश्नांचो उटंगार. प्रश्नकाल शून्य काल धरून अर्थसंकल्पावयल्या चर्चे मेरेन सरकाराक एक्सपोज करपाची स्ट्रॅटजी. विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा फाटल्या अधिवेशनात सांगिल्ली कामां अजून जावंक ना. वेन्झी म्हणटा कायदो सुवेवस्था गेली. आरजीचो विरेश म्हणटा गोंयकारांच्यो जमनी गेल्यो. विजयाचे थाराव आनी लक्षवेधी. All the opposition members we have met, we have filed our questions, and you will see all जे सगळे मिनिस्टर आहे प्रत्येक खात्यांनी जे करप्शन चलता, जे अश्युरन्सीस आमकां गेले ते विधानसभेन दिल्ल्यो त्यो फुलफील जाले नाही. We had said that inquiry जावपाक जाय. लँडस्लायड जावन इतल्यो वॉल केन्नाच म्हाका दिसता इतले लँडस्लायड जावंक नाशिल्ले. गोवा मायल्स आनी आमचे ट्रेडिशनल गोंयकारां मदें जे आज आमचे ट्रेडिशनल गोवन्स आर डिस्प्लेस्ड. रोड एक्सिडंट प्रत्येक दिसाक एक एक्सिडंट जाता. आयची जोरी तरी आम जे बजेट चोयल जाल्यार आनी प्रिवियस 2-3 वर्सां जी बजेट चोयल जाल्यार जे भाशेन आम बजेटाचेर जे पयशे मोडटाय, जे भाशेन आमगे गोंयचे इश्यूज हँडल जाताय, ते भाशेन आमगेलो जो SDGचो जो इंडेक्स आहा तो म्हाका न्ही दिसना की कितें बरें जावपा अशें कांय प्रयत्न ना. लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जरी तरी हँडल सारकें जायना जाल्यार होम मिनिस्ट्री इज डायरेक्टली affected to this and they are supposed to be responsible for this. Various कुमगादी issue, agriculture related issue, PWD sewage related issue. सो हेंका एक्सपोज करपाचो हो ह्या विधानसभेन आमी पूर्ण प्रयत्न करतले आनी हे फावट आमी आमचो जो मेजर हे आसा, मेजर कायदो म्हणजे तो म्हणजे द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बील घातलेलें आसा. आनी ह्या बिलाच्या थ्रू जे गोंयचो जागो आसा तो कसो साल्वार करपाक शकता आनी गोंयचो जागो कशें आमी प्रोटेक्ट करपाक शकता. तुम्ही पळयत आसतलो रेंट बिनाचे केसीस जाता, कश्यो भायले येवन आमचे जागे खाता. 54 स्टार्ट एलिक्यूज घाल्या, 450 अनस्टार्ट एलिक्यूज घाल्या, टोटलिंग टू 504 एलिक्यूज. म्हणजे अशें प्लॅन आहा की हांव 18 0 आवर मेन्शन्स करतलो, 18 कॉलिंग एटेन्शनां मूव करतलो, 3 प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशनां करतलो, जातून एक आहा तें स्टेटस ऑफ फुटबॉल इन गोवा आनी अ लॉ टू प्रोटेक्ट द रायट्स ऑफ गोवन एम्प्लॉईज इन प्रायवेट सेक्टर. मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधक कितल्याय तयारी करूं नी, सरकारूय सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां दिवपाक तयार आसा. असेंब्ली सेशन या 100% प्रिपेरेशन करूनच आमी वता. हांव आसत, माझे मिनिस्टर्स आसत, ताज्या खातीर ऑलरेडी म्हणजे असेंब्लीची तयारी जाल्या. फाल्यांच्यान असेंब्ली सुरवात जातली. ऑपोजिशनाचें काम आसा सगळे विशय उठोवप, आमचें काम आसा तांकां आन्सर दिवप. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सनबर्न ऑर्गनायझर ओनूच्या परवान्याक सरकारा मेरेन पावला. ऑर्गनायझर बाबडो दर वर्सा सरकारा कडेन परवानगी मागता आनी ताका निमण्या खिणाक सरकार परवानगी दिता. मुख्यमंत्र्यान सनबर्नाक बाबडो केलो. लोक अशा खाजगी इव्हेंटाक विरोध कित्याक करतात तेंच खंय कळना. परवानो दिवचो काय ना ते खंय सरकार थारायतलो. सनबर्न इज अ प्रायवेट फेस्टिवल. म्हाका दिसता अशा पद्दतीची प्रायवेट फेस्टिवल जी येता पळय न्ही, ताका कित्याक ब्लेम करता आनी कित्याक लोक लिंक करता खबर ना. तांच्यांनी जर हे फावटी सावथ गोवान डिक्लेअर केला आसत, तांच्यांनी परमिशनाक ज्या जाग्यार करपाचें थंय मागलां, सरकार हेजेर विचार करतले. परमिशन सदांच तांकां बाबड्यांक परमिशनी उसरां मेळटा मरे अशा पद्दतीन. आपत्ती वेवस्थापनाच्या हांव कंटिन्युअसली बोथ कलेक्टरां कडेन रिव्यू घेत आसा. रेड अलर्ट डिक्लेअर केला, पण लोकांनी आमी जशें म्हटलां की अननेसेसरी बेश्टे घरा भायर सरचें न्ही. ओके, आमी परत एकदां म्हणजे जरी हांव स्वता डायरेक्टली रिव्यू घेत आसा. तेजोय अजून म्हणजे हांव टायम टू टायम आमच्या WRD डिपार्टमेंटा कडेन अपडेट घेत आसा. गोंयांत नॅशनल गेम्स जाले उपरांत खेळां खातीर फिजिओथेरपिस्ट ट्रेनी मोठ्या प्रमाणात लागतात म्हण लक्षांत आयलां. 2036 भारतांतल्या ऑलिंपिकांक गोंय फक्त एथलीटच न्हय, फिजिओ ट्रेनी तयार करतले. मुख्यमंत्री उलयला. भारतांतल्या ऑलिंपिक्साची तयारी. सांखळे मुख्यमंत्र्यान फिजिओथेरपी OPDचें उक्तावण केलें. आज जेका मान्यता पुराय देशांतल्या फिजिओथेरपीक आसा. फिजिओथेरपीचे ट्रेनर सगळ्या स्पोर्ट्सांत लागता आनी नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांत ताचो इम्पॉर्टंट आमकां कळून चुकला. येता त्या ऑलिंपिकाक म्हणजे वी आर प्लॅनिंग फॉर द ऑलिंपिक 2036
देशात जे ऑलिम्पिक 2036 जावपाच्या ताका फक्त आमी ऑलिम्पिकाक स्पोर्ट्स एथलेट्स तयार करिना, जाल्यार त्या ऑलिम्पिकाक लागपी फिजिओथेरपिस्ट कशे आसचे, त्या ऑलिम्पिकाक लागपी बाकीची मॅनपॉवर कशी आसची, ह्युमन रिसोर्स कसो आसचो, हाजेर वर्किंग आमी आतां पासून देशात सुरवात केला. इन लॉंग रन तातूंतल्यान आमचे फिजिओथेरपिस्ट पार्टिसिपेट जावचे. ती फिजिओथेरपीची आयच्या घडीक गोंयांत वेगवेगळे कडेन प्रायवेट क्लिनिक्स आसात जे फिजिओथेरपीची ट्रिटमेंट ऑलरेडी घेता. विच इज ऑल्सो म्हणजे फिजिओथेरपीची ट्रिटमेंट पिडियाट्रिक्साक खूब इम्पॉर्टन्स आसा. ओस्तोडा बार्देस उदका पुरवणेची मेन पायपलायन फुटली. लाखांनी लिटर उदक पिड्ड्यार. आदींच उटंगार तातूंत रस्त्यार फुटिल्ल्या लायनीचो हुवार. ट्रॅफिक आडकलो. टिमीक सुवातेर पावंक बरोच वेळ गेलो. तो मेरेन घसघसो. मेन लायन फुटिल्ल्यान बार्देसांतल्या कांय वाठारांनी उदका पुरवणेचेर परिणाम. 2 दीस जाले वीज पुरवण खंडीत जाल्ल्यान ओस्तोडा प्लांटाची बार्देस दिवचल उदका पुरवण बंद आशिल्ली. आतां पायपलायन फुटली. आमी आसा आतां पिलवान पेडे हांगासर आनी पेड्यान हांगासर ही फाटल्यान दिसता ती ही मेन पायपलायन ओस्तोडच्यान येयल्ली ही पायपलायन ही एंटर बार्देस म्हणजे म्हापसा कलंगूट पुरवणी हे सायडीक वचपी ही व्हडली मेन 1000ची पायपलायन ही हांगासर बस जाल्ली आसा. 2-3 वरां जाली म्हणजे सादारण आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते हितून 2:30 सुमार ही बस जाल्या आनी हे सगळे उदक जे कितें आसा ते सगळे उदक सकयल वचून पेड्यान कामर खाजन हांगासर मेन जो NH 66 हायवे थंयसर ते सगळे अख्खे धोपार कमरभर उदक सगळे हायवेचेर वयल्ले आसा. गाडयो सगळ्यो येतात ते ट्राफीक पासून जाम जाल्या. गाडयो जे मेन हायवेसून गाडयो येतात ते येवपाक तांकां खूब ट्राफिकेक स्लो थोड्यो गाडयो बंदूय बी पडल्या. स्टुडंटा खातीर पेड्यांचें नांव सांगून पडलें. कानोळे ओड्डा आयतारा सांजे बॉडी सापडली. सोंपला तो आर्नोल्ड सुवारीस म्हण कळटा. सुवारिसाच्या घरांतच ताची बॉडी सापडली. पुलीस सुवातेर पावले. पुलिशेक खुनाचो दुबाव त्या नदरेन तपास चल्ला. एक्झॅक्ट रिकॉर्डिंग दुसऱ्या कॅमेराचो रिकॉर्डिंग येयला म्हणजे हे येयला आवाज रिकॉर्डिंग जाला. बोबाड मारता पळय सायलन्स जाल्लें न्हू. कशें कळ्ळें तो मागीर? सकाळीं फुडें कळ्ळें. तूं एकटोच रावतलो? तो एकलोच रावतलो. सो तेंच्यांनी फॅमिली दुसऱ्या फॅमिलीक आपयले. रातचो आवाज येयलो अजुनूय दार ओपन करून. कसो कितें गेलो तो वयर? कसो भितून गेलो? वयर नळे काडल्या थिंगासून दोरी बांदल्या. बारीक आहा दोरयेनसून तो देंवला कोण जाल्यार चड बारीक मनीस तो. इतलीच बारीक दोरी 4 केजी. We have received एक हमें कॉल मिला था regarding a dead body, so we are at the site. Forensic team has been called. They are going to pick up all the evidences. At this moment, it looks like a case of murder and robbery, but we are exploring all angles. FIR is being registered. Special teams have been formed to look for suspects. We are looking for CCTV cameras. And we are hopeful that we will be able to work this case out soon. Thank you. सर क्या हुआ? देखिए, at this stage my primary focus is on getting this case worked out. तो बाकी जो बातें हैं वो डिटेल में बाद में कर लेंगे. अभी मैं अपनी टीम के साथ केस को वर्कआउट करना चाह रहा हूँ. तो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलाउ पुलिस टू डू इट्स जॉब. थँक यू. सर आम्ही आज सध्या कानोळे ओड्डा हांगासर एक डेड बॉडी मेळिल्ली आसा एक घरान. पुलीस ऑन द स्पॉट पाविल्ली आसा. डेड बॉडी जावन आसा आर्नाल्डो सुवारीस हेजी. आणि पुलीस ऑन द स्पॉट पावले आनी पुलीस सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे हो सस्पेक्टेड मर्डर जावन आसा. आनी जे घर आसा घराचे जे वयले नळे आसा नळे काडून थंय तुमचे वयर भायल्यान भितून गेला आनी ताका मारला अशें हें कळटा. जशें कितें ह्या हेजेर आमकां सर्विसर म्हायती मेळटली आमी सोमतेच तुमच्या कडेन पावयतले. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. स्मार्ट सिटीचे रायबंदरा काम केले खरे. पयल्याच पावसांत रस्त्यार फोंडकुला न्हय फोंडारे. रायबंदरा ओल्ड गोवा ह्या पोन्न्या हायवेन यो वच करतल्या आनी थळाव्यांक हो रस्तो नाका शेवट जाला. ह्या रस्त्यान ट्युरिस्टांची यो वच जाता. रायबंदराचो लोक म्हणटा रस्तो ट्युरिस्टांक बंद करात.
येवकार तुमकां सगळ्यांक गोंयांत सध्या जोरदार पावस चालू आसा. आयज तर IMDन रेड अलर्ट जाहीर केलेलो आसा आनी आमी सध्या आसा ते म्हटल्यार रायबंदर पाटो एरियेंत. हांगा मरे स्मार्ट सिटीचें काम जें जालां न्हू तेंचे लोक सांगता की बरें जालां म्हणून, पूण हांगा जेन्ना काम करून गेले तेन्ना हांगा जेन्नाच्यान हांगा जी रोडाची हालत जाल्या पळय ती सारकी वर्स्ट जाल्ली आसा. तशेंच हांगासर एका एकूच सोल्युशन म्हटल्यार कितें आसा की ज्यो सगळ्या लोकांक हांगासर ही वाट ओपन केल्या ती हांगा बंद करपाची. आतां चालू जाल्लें आसा, काम चालू जाल्लें तांचें. स्मार्ट सिटीची कामां जाली, पूण हांगासर कितें चेंजीस जाल्या स्मार्ट सिटी उपरांत? अजून कंप्लीट जावना न्ही तांचें. कंप्लीट जातकर बी जाय, पूण आतां न्हू सद्या मेरेन तरी परिस्थिती पावस पडटा तांकां कामूय करूंक मेळना, आमी तांकां काय म्हणूंक शकना. मागीर पूण तांच्यांनी केलां तें बी अशें अर्दकटचें. पोरच्या पेक्षा रस्तो अंदूय सारको पिड्ड्यायला? हय हय, पोरच्या पेक्षा अंदूय चड पिड्ड्यायला. तुमचे आतां रस्तो रायबंदर पळय जाल्यार खड्डे जाल्या, तुमकां कितें त्रास जायना ह्या खड्ड्यांचे? कितें पडटलें न्ही तांकां सांगलेलें हांवें पोडी घरांत बारीक बारीक. कितें सांगलेलें? पोडी पोडी आं पोडी रे, खडी घाला म्हणून, डांबर घाल म्हणून. पोडी घाला म्हणून. घास तो सामकें. हां, कितें जाता? रायबंदर रोडाची सारकी दिसान दीस स्थिती आहा ती बिकट जायत आसा. ताका लागून CCP जावं स्मार्ट सिटी जावं हांच्यांनी लक्ष घालून फक्त हो रस्तो स्थानीक लोकांक येवपा खातीर हे करचो आनी जे भायल्यो गाडयो चड करून येता तांकां बंद करच्यो अशी स्थानिकांनी मागणी केलेली आसा. प्रुडंटा खातीर रायबंदरच्यान रुपेश रावत. फोंड्या शांतीनगरांत 2 फ्लॅट चोरांनी फोडले. भांगर आनी कॅश धरून 15 लाखांचो म्हाल चोरांनी उखल्ला. घरकार मिडिया मुखार. राती 12 उपरांत चोरी जाल्या म्हण दुबाव. एक रूम खंय फाटले कांय दीस बंद आशिल्लो, ताचें दार फोडून चोरी. तेवटेन पेडण्या आजोबाच्या देवळांत फंडपेटी फोडून 1.5 लाखाची कॅश उखल्ली. पुलीस सोदतात. फोंड्यात चोरयोच्यो घडणुको वाडल्यात. शांतीनगरात राती 2 फ्लॅट फोडून कॅश आणि भांगर धरून 15 लाखाचो मुद्देमाल चोरांनी फारायलो. रात में लगभग 12 बजे के बाद हुआ रह गया चोरी. रात में बारिश भी बहुत था तो आवाज क्या बोलते हैं इधर, क्या बोलते हैं? ये एरिया को शांतिनगर बोलते हैं. शांतिनगर. और रूम क्या बंद था? ये रूम बंद ही था, मतलब बहुत दिन से. और लॉक मार के रखा था बाहर से रूम को, और ये अलमारी को भी लॉक था, इसलिए वो टेंशन नहीं था. तो ये रूम का लॉक पहले तोड़ा, रूम का लॉक तोड़ के लॉक उधर ही बाल्टी में पड़ा है, उधर ही बाहर ही तोड़ के उड़ा है. फिर ये कबर्ड का डोर सब लॉक तोड़ के सिर्फ सोना जो था सोना निकाला है. फिर 12,000 कैश था, कैश निकाला है. सोना कितना था? सोना लगभग 2 तोले के ऊपर ही था, 2.5 तोला. 2 लाख 2 लाख तक का था. और कैश कितना? कैश 12,000 था. तभी डोर ऐसे ढकल के देखा तो ये कबर्ड सब ओपन था, इसलिए अंदर कोई नहीं आया. बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया, FIR रजिस्टर किया. ताणें वयता आसतना 12:30 सुमार घरान लक्ष मारून गेला तो. सगळें सारकें आशिल्लें, दार बी सगळें क्लोजूच आशिल्लें, लॉक आशिल्लें, सगळें आसलें. मागीर म्हाका केन्ना कितें जालें खबर, आनी एकतर लायट येताली वताली. एनी आयडिया अबावट दॅट. आनी आमी कशी वयर सकयल रावता. हे घरान कोणूच नासलो सद्या की व्हडलो धीर जावं म्हजी 2 भुरगीं आनी माय रावता ह्या घरान. तीन आशिल्ली. ती आतां 2 दीस जाले आउट ऑफ स्टेशन आशिल्ली. सो जस्ट आयज येवपाचें म्हळ्यार ओवरनायट थिंगा राती इन्सिडंट जाला सगळें. म्हाका असो 2-2:30 नंतर जाल्यार आमकां कांयच आयडिया ना. सो आमी आडीकडे सगळ्याक हे केलें, म्हणजे आमकां कांयच सेन्स मेळना कित्याक हेवटेन नाल पडटा तेवटेन नाल पडटा. सो आमी कांय आयडिया ठेवना. सकाळीं म्हज्या चल्याक धाकट्या तो आजी कडल्यान मामागेरसून घरा वयर सरला. ताणें पळयलें तें दार लॉक मोडलेलें आहा तें. मजगती पेडण्या आजोबाच्या देवळात चोरी झाली. चोरांनी फंडपेटी फोडून 1.5 लाखाची कॅश फारायली. चोर CCTVत कॅप्चर झाला. रेनकोट घालून घुसलो आणि तोंडाक मास्क घालून फंडपेटीतले पयशे फारायले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि मकबूल माळगेमणी. काकोडा ITIच्या भुरग्यांनी लायटीच्या वायरींचो फॉल्ट सोदपी तंत्र सोदलां. वायरी खंयूय उजो लागल्यार वा वायर तुटल्यार लायनीक ट्रान्सफॉर्मरा कडच्यान सप्लाय आपोआप बंद जातलो. फॉल्ट खंय आसा तो सोदून काडपय शक्य जातलें. पणजे संवसारीक युवा स्किल दिसाच्या कार्यावळींत प्रोजेक्टाचो डेमो. लायट गेली काय खंय फॉल्ट आसा ते सोदून काडपाक लायनमॅन भोंवतना दिश्टी पडटात. मात आतां काकोडा ITIच्या भुरग्यांनी लायटीच्या वायरींची फॉल्ट सोदून काडपी आधुनीक टेक्नॉलॉजीचो सोद लायला. ह्या टेक्नॉलॉजी वरवीं वायरींग खंय फॉल्ट आसा ते सोदून काडप खंय शक्य आसा. लायक हो आमगेलो पावर ट्रान्समिशन आतां पावसान दिसांनी खांबे पडून भायर अशें पडटा.
तो कट ऑफ जाता भायर आनी कोण रस्त्यार लोक चलता तांकां शॉक येवपाक शकता. ताका लागून आमी हो डिवायस केला प्रोटेक्टिव डिवायस. जाल्यार समज भायर सकयला पळो जाल्यार डायरेक्ट तो कट ऑफ जाता. आमचो मेन आहा थिंगा कट ऑफ जातलो. समज 2 वायर टच जाताय शॉर्ट जाताय आतां तें प्रिवेंट करपाक आज समज शॉर्ट जालो डायरेक्ट कट मेन आमचो. तेश करून 3 वायर तर शॉर्ट जाले कट मेन. आज समज 2 वायर तेकोन शॉर्ट सर्किट उज पेटवता पोलार कितें सबस्टेंस तें प्रिवेंट करपाक. आतां तुमी बेजिकली केला तातून एक म्हटल्यार जेन्ना वायर कट जावन सकयल पडटली ती खंय टच जाता तेन्ना मेन लायट कट. सो आतां जर इफ सपोज लायनीक मदीं कितें फॉल्ट जाली समजा जाल्यार ती फायंड आउट करच्या खातीर तेच्या खातीर कितें तुमी अभ्यास आसा. आमचे ट्रान्सफॉर्मर आसतात पोलार ताका आमी IR सेन्सर घायन त्या पोलार एक नंबर प्रिवेंट करतले कित्याक आमकां कळोंक खंयच्या नंबरा पोलाचेर कितें जालां तें लायन शॉर्ट जाल्या ते एरिया दिसता. प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरग आनी स्वप्नील तारी. पोर्तुगीजांनी गोंयचेर 450 वर्सां राजवट चलयली. गोंयकारांचेर सुटके झुजाऱ्यांचेर नाका नाका ते अत्याचार केले. जेली उण्यो पडटा म्हण कितल्याशाच कडेन जेलीय बांदल्यो. अशीच एक पोर्तुगीज तेंपावयली जेल 70त आसा. नगरगांवची पॉस दे कॉद. गोंयच्या मुक्ती संग्रामाची साक्षीदार ह्या वास्तूची दशा जाल्या. थळावे तिजो जिर्णोद्धार मागतात. येवकार तुमकां आमी आसा 70तल्या नगरगांव पंचायतीच्या माळोली ज्या गांवांत आनी तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगासर एक कादय ती म्हणटा जेल म्हणटा पोर्तुगीज टायमा वयली. हांगासर आमचे गोंयचे म्हणल्यार 70चे खुबशे स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले खूब कश्ट घेतले. तांकां हे जेलींत हांगासर तांकां कादय तांकां सजा भोगची पडली. जे जेल आहा ती तेचें नांव आशिल्लें पॉस दो कोदा फुडें गेल्या उपरांत कोदा म्हणून गांव लागता. सो पॉस दो कोदा म्हणून हांगा चॅक पोस्ट तेंचो पुलिसांचो पोर्तुगीजांचो. आनी कितें जर कोणी जर केलें जाल्यार ते हांगा हाडून ह्या जेलींत ते लोकांक घालताले आनी तेंचेर अत्याचार करताले. जाणट्यांनी आमकां सांगलेलें आसा की पयलीं पोर्तुगीज हांगासर पयलींच्या लोकांक आमच्या जाणटेल्यांक टॉर्चर करताले. हांगा तांकां तेंची जेल आसा तेंची एक हॉल आसा तेंचे फाटल्यान हे पळय क्वॉर्टर्स आसा पोर्तुगीजाचे ते क्वॉर्टर्सान रावताले. हे आमकां जेन्ना जाणट्यां कडेन आमी विचारलें तेन्ना आमकां कळ्ळें. पूण नाजाल्यार आमी अशेंच बेश्टेच पोर्तुगीज टायमाची बिल्डिंगेन म्हण हें करताले. पूण जो पर्यंत तेतून आमी ह्या बिल्डिंगेच्या हितून डीप वचना पोर्तुगीज टायमाच्यो तो पर्यंत कितें कळचें ना. सो ती हिस्ट्री जर सगळ्यांच्या मुखार येवंक जाय नाजाल्यार आमच्या फाटल्यान भुरगे आहा तांकां कळोंक जाय तेंचे कडेन उरोंक जाय ती जाल्यार ही बिल्डिंगेची रिपेरींग नाजाल्यार कितें तरी करपाची गरज आसा. सो ही हिस्ट्री आहा ती भुरग्यां पर्यंत पावपाची गरज आशिल्ली. सो सुभाष फर्नांडीस गेले फावट तेंच्यांनी सांगलेलें की हे रिस्टोरेशन करतले बट आजुनूय कोण कितें हालचाल जाली दिश्टी पडना. सो हे रिस्टोर करून आतांची युवा पिढी दाखोवपाची गरज आहा की त्या लोकांक कितले अत्याचार केल्ले हे आतांच्या पिढीक दाखोवपाची गरज आहा. ताका लागून सरकारान रिस्टोर करची अशी आमी मागणी करता. स्टुडंटा खातीर माळोली 70च्यान रुपेश रावत. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.